माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक. ह्या आयच्या तिसऱ्या नियाळांत हांव तुमचे मुखार जेजूची पयली मिलाग्र दवरतां. ही पयली मिलाग्र जेजून काना गांवांत केली, जंय ताची आवय मारिया हाजीर आसली. जिवावाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेवता. तिसऱ्या दिसा गालेल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्याच लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. तिचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. लजेक पडलोल्या कुटुंबाचो हुस्को दवरून मारिया जेजू लागीं विनोती करता. तिचे मागण्याक लागून तांचो घराबो लजेक पडूंक ना. हें दाखोवन दिता की मारयेक आमी आमच्या लग्नीक जिवितांत आनी घराब्यांत जागो दिवंक जाय. ती जेजू कडेन मागता आनी जेजू तिचें मागणें सदांच शार्ती पावयता. हो आनी फाटले 2 नियाळ आमच्या जिवितांत फायद्याक पडटले म्हूण हांव समजून घेतां. सर्गीचे आवयन तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं.